नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वाडयल्ले उदकाचे दर 15 दिसां भितर घेयात फाटीं, ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याक घालतले घेराव, गोवा फॉवर्डाची शिटकावणी। जिल्लो पंचायतीच्या तिनूय जाग्यांचेर दवरतले उमेदवार, सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब। टीसीपीच्या विशयावयल्यान मुख्यमंत्री आनी विजया मदीं पेटले राजकीय झूज। मुख्यमंत्री म्हणटा धाडटलो कायदेशीर नोटीस येवनी, सांगता विजय। वाट्यो गुन्यांवकारी घडणुको पुलिशेन हाडच्यो नियंत्रणात, आमदार मायकल लोबोचे पुलिशेक आवाहन। गुळे वखदांच्या वेव्हाराचेर सरकाराचें ना नियंत्रण, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरकाराचेर फारपेट। आनी स्वदेशी बनावटीच्या लायट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टराची पयली बॅच भारतीय हवाई दळात दाखल, पाकिस्तान आनी चीन शिमे लागसार करतले तैनात। आता पळोवया खबरो विस्तारान। उदकाचे वाडयल्ले दर 15 दिसां भितर फाटीं घेयात, ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याक घेराव घालतले, गोवा फॉवर्डान शिटकावणी दिल्या। उदकाची नवी दरवाड फाटीं घेवची हे खातीर तांणी सोमारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक निवेदन दिलें। जो मुख्यमंत्री सांगतालो की अंत्योदय तत्वाचेर चलपी म्हजें सरकार। अंत्योदय म्हणल्यार कितें, जे सर्व समाजाचे जे घटक जे आसात ते सरकारा कडच्यान पयस आसात, तो मागीर वंचीत आसात, सोशीत आसात, अशा लोकांचो आपलो सरकार म्हणटा, जाल्यार हें उदक कोण वापरता? ह्या लोक वंचीत सोशीत ह्या तुज्या अंत्योदय तत्वां भितर लोक बसनात काय कितें? आनी मुख्यमंत्री म्हणल्यार आयज आमच्या कार कितें तरी उलयलें स्कॅमाचेर, टीसीपीचेर, तो म्हणटा आमचे डिफॅमेशन केस घालतालो म्हणून आमच्या चिफाचेर। निश्चित ताणें घालचें, पूण त्याच बरोबर पत्रकार भवन ताका आनी एक प्रश्न केलो की उदकाचेर, ते प्रश्नाचेर तो उलयलो ना, ताणें ताजेर जाप दिली ना। हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन पत्रकार भवना कडेन मागता, मुद्दम हो विशय तुमी ल्हान दवरचो। आमी तांकां 15 दिसाचो अल्टिमेटम दिलो, 15 दिसां भितर हें तुमी जो कितें नोटिफिकेशन घेतला तो फाटीं घेयात, ना जाल्यार आमी थंय घेराव करतले आनी आमच्या पद्दतीन आमच्या स्टायलीन आमी हें आंदोलन गोवा फॉरवर्ड मुखार व्हरतले। आनी लोकांक सांगतात आमी मुद्दम, जे लोकांक इलेक्शनाच्या वेळाचेर 1000-2000 जे दिताले त्या लोकांक आयज पळयात 5% म्हळ्यार म्हयन्याक 500 रुपये किंवा 200 रुपये वाडले जाल्यार 5 वर्सांक हाजो अमावंट कितलो जातलो? तेन्ना तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन मागतात की हो विशय जो आसा सरकारान आमचेर माथ्यार मारपाचो प्रयत्न केला, तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी जागी जावचें आनी हाजेर एक निशेध करचो आनी सरकाराक भाग पाडचें की हे जी 5% आसा ते फाटीं घेवपाक। दवल्ली, कुठ्ठाळी आनी रेशमागूस हांगा रित्यो आशिल्ल्यो 3 जिल्हा पंचायतीच्या जाग्यांचेर कांय दिसांनी बायपोल जातले, ताचे खातीर आमी उमेदवार उबे करतले, अशी माहिती रेव्होल्युशनरी गोवन्सा पक्षाचो सर्वेसर्वा मनोज परब हांणी दिल्या। राज्य वेंचणूक आयोगा कडल्यान फुटबॉल हें चिन्ह आमकां मेळना, देखून ह्या तिनूय उमेदवारांची चिन्हां वेगवेगळी आसतलीं, अशें परब सांगता। लास्ट टायम जेन्ना व्हडलें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना 2 ZP मेंबर्स, एक नावेलीचो कॅन्डिडेट कुयेकर आनी दुसरो आमचो कुट्टाळे, आमचो जो कुट्टाळेचो आसलो तो आंतोनियो वाज, हे दोगूय जाण लेजिस्लेटिव्ह मेंबर जाल्ले, असेंब्लीचे मेंबर जाल्ले। आनी तिसरो रेईस मागूसचो ZP त्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें। सो ही 3 सिटां आहा ती वेकंट जाल्ली आनी तेचे बायपोल जे आसा ते येता ते 16 तारखेर शेड्यूल जाल्ले आसा। आनी तेकाच लागून आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ह्या इलेक्शनाक देंवता, ते डिक्लेअर करपाक हाजी प्रेस कॉन्फरन्स आसा। एक नवीन लिडरशीप आमी तयार करता। आमचे कॅन्डिडेट व्हडले करोडपती न्हू, लोक जर सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट सोदतात, ते सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणजे पयशांनी ना जाल्यार मसल पावरान
नाल्यार आनी कसले माफियाज घेवन जे जर कोण कॅन्डिडेट सोदता ते आमच्या कडेन मेळचे ना. आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हे सामान्य गोंयकार आसा, तुमच्या भितरलेच मनीस आसा, कॉमन गोंयकार आसा, ज्यांच्या बोल्सान चड पयशे नासतले पूण त्यांच्या काळजान उजो आसा, क्रांती करपाचे, आपल्या गांवांक लागून आपल्या लोकांक लागून कितें तरी करपाचे तेंचे ध्येय आसा, विजन आसा. सो आमी आमचे जे 3 कॅन्डिडेट आसा, पयले सोदेर आमी नांवां डिक्लेअर करता. पयले सोदेर दवर्लीम ZP जे सीट आसा थंय आमचो एंड्रू रिवेलो बाब आसा, तेका आमी फायनलायज केल्लो आसा. दुसरो आमचो कुठ्ठाळे ZP जे सीट आसा थंय आमचो लेझली गामा आसा. आनी तिसरे आमचे रेईस मागूज जे सीट आसा थंय आमचो साईनाथ कोरगांवकर, तेका आमी फायनलायज केल्ल्या. आमकां ह्या फावट आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो व्हडल्या असेंब्ली इलेक्शनाचो जो सिंबॉल आसले फुटबॉल, ते सिंबॉल आमकां मेळोंक ना, बिकॉज दीस इज अ स्टेट इलेक्शन आनी आमचे जे सिंबॉल आसा ते अजून रिजर्व जाल्ले ना. तेका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा आनी मेन म्हटल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या कायद्यान अशें ना की अनरेकॉग्नायज्ड रजिस्टर्ड पार्टी जर आसा जाल्यार तिका जर तिने एप्लाय केले जाल्यार कॉमन सिंबॉल दिवचे म्हणून. जशें सेंट्रल इलेक्शन कमिशनाक जर 5% ऑफ टोटल सीट्स जर तू कंटेस्ट करता एज अ पार्टी जाल्यार तुका कॉमन सिंबॉल अलॉट जाता. जशें आमकां फुटबॉल हे सिंबॉल अलॉट जाल्ले, तशें ह्या फावट फुटबॉल हे सिंबॉल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडल्यान मेळना. तेका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले तांकां तिनूय कॅन्डिडेटांक अल्फाबेटिकल ऑर्डरा प्रमाणे तांकां सिंबॉल मेळटले जे 8 तारखेर फायनल जातले. सो कितें सिंबॉल मेळटले ते आमी तुमच्या फुड्यान दवरतलेच. नगर नियोजन खात्याच्यो फायली मुख्यमंत्र्या कडेन येना हे खबर आसून लेगीत विजय सरदेसायान नाका जाल्ले आरोप करून लोकांची दिशाभूल करता, देखून आपूण ताका लीगल नोटीस धाडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ताका लीगल नोटीस धाडून ताचेर खर कारवाय करपाक लायतलो अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान तिडक उक्तायली. मजगती लीगल नोटीस येवन दी, ताचे उपरांत कितें जाप दिवपाची ती आपूण पळयता आनी नगर नियोजनाच्यो फायली आपल्या कडेन येना अशें म्हणून मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी न्हयकारपाक शकना अशें म्हणीत विजय सरदेसायान टिका केल्या. विजय सरदेसायाक हांव लीगल नोटीस धाडपाचो आसा. ज्या TCPचे हांव आतां पर्यंत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तो स्वता TCP मिनिस्टर, ताच्या उपरांत दुसरो तिसरो जालो. त्या TCP डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्ट फायल्स मुख्यमंत्र्या कडेन केन्नाच येना हें तोकाय खबर आसा. अननेसेसरी खंय तरी लोकांची लक्ष दुसरे कडेन डायवर्ट करपा खातीर कितल्या तरी हजार कोटीचो स्कॅम म्हटला पळय न्ही, ताका लीगल नोटीस सर्व करपाक लायता आनी तेजी सगळी म्हणजे डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लायता. ताका लीगल नोटीस सर्व केली वयतली. येवन दी बरें, लीगल नोटीस येवन दी. येतकर मागीर कितें रिप्लाय आहा ते आमी दितले. एक कन्सेप्ट आसता की सरकार जेन्ना चलयता डिपार्टमेंट कोणाच्या हातान आसूं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्र्याची आसता. हो एक स्टेटड टेनट आमच्या डेमोक्रेसीचो, लोकशाहीचो एक मूळ मुद्दो म्हणटालो असो की कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली जाल्यार पासून मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराचे जर कितें गैरकारभार जालो जाल्यार ते फायनली बील मुख्यमंत्र्याचेर येता. वाट्यो गुन्यांवकारी घडणुको पुलिशेन नियंत्रणात हाडपाक जाय. फकत सिंगम म्हूण मिरयलो म्हूण जायना, तशें कामूय करपाक जाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नांव घेनासतना जिवबा दळवीचेर फोग काडलो. हालींच जाल्ल्या सुरी हल्ल्या विशीं मायकल उलयतालो. जे बारीक बारीक गँगां आसली ती आयज मोठी जाल्ली आहा आनी हेका who is responsible for this? And I think the Goa police needs to take the responsibility. I have spoken to SP North, PI, DYSP सगळ्या कडेन उलयला आनी म्हाका दिसता तो थोडे जाण हिंगासरलो जो DYSP हा म्हापसाचो तेचे एरियेच्या अंडर पडटा. आनी म्हणलें तुका सिंगम आपल्याकूच म्हणल्यार जायना, सांगला तेका हांवें फोनाचेर. हो तो म्हणटा तुका लोक सिंगम म्हणल्यार जायना, सिंगमाच्या भाशेन काम करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता जो तर खऱ्यांनीच
लॉ अँड ऑर्डर सारखे जातले जाल्यार हे आयज काळाची गरज आहा की you cannot allow anti-social elements, you cannot allow the small-time gundas who are become big now, for them to continue doing this. हफ्ते घेवप, पैसे मागप, शॉपा कडसून पैसे मागप, पण हॉटेल बांधतात तेजे कडसून पैसे मागप, extortion money. I think all this has to stop. And a lot of people had gathered at the police station also. पयर आमच्या घरा लागीं the incident which took place, आमचो रवी शिरोडकराक जो मारलो at Nagwa. He was called after the party hours and stabbed over there at 9 to 11 times. Such type of incident bring bad name for the state of Goa. आणि असले ऑर्गनायज क्रायम जे कोण करता आणि जे कोण दादागिरी आणि गुंडागिरी वाडोवपाक सोदतात तांकां म्हाका दिसता तेंचेर कारवाई सारकी स्ट्रॉंगली जावप. हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स, दीज आर हॅबिच्युअल पीपल हू आर ट्रायंग टू शो दादागिरी, लोकांक मारप, सुर्यांनी मारप, सुर्यांनी झगडप आणि 6-8 महिने भितर बसप आणि परत बेलीचेर सुटप हे जावंक जायना. गोंयांत वाडपी दिसपट्टे गुन्यांवांचेर कायदो आनी वेवस्थापनाचें नियंत्रण ना. सरकारूय हाचेर लक्ष घालना. जर नियंत्रण आशिल्लें जाल्यार अशा घडणुकांनी वाड जावची नासली असो दावो एनसीपीचो प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझान केला. तशेंच आयज वचत थंय तरणाट्यांकडेन घुळे वखदां लेगीत सापडपाक लागल्यात. देखून कायदो आनी वेवस्थापनाचें नियंत्रण खंय आसा तें सरकारान दाखोवन दिवचें अशें आव्हान जुझे फिलिप डिसोझान केलां. Everything is right in front of you. And the government is busy bringing people into their party and into their government. I'm putting up to media now. What you can say on this law and order? Let me say. What you can say on the law and order? Do you think law and order No, is tell me. This is the question to you. You have put a question to us. Yes, this is a question to you. There is any answer? There is no answer. We are giving you the answer. That law and order is out of control. Whatever we have said, it is correct and truth. Yes or no? A media ko yaw isat ki you also have a family. Tumkai family ha. Soglet family ha. Everybody is getting scared. आम्ही कोणाचे खरं मान पाहिजे तुमचे त्यांचे ते सांगतात हाव सांगता तुमका गो बाय द डेटा असा तुमचे मुखार असा डेटा says crime detection is higher than any other state in Goa. हां yes Detection rate is higher in Goa. Okay, see the population of Goa, see the population of other state and compare the percentage. That is good you ask this question. That is the strategy of the BJP is to fool people. सरकार किती सांगता आमचो तपास जे आसा न्हय ते पुऱ्या इंडियात फर्स्ट नंबराचेर आसा. 90 80 केसी आमी सरकार सो आई आता सरकार सांगता न्हू तुमची म्हणणी कितें आमचे म्हणणे कितें आमचे म्हणणे आमी म्हणटा तुम्ही रिपोर्ट नाले करता आमी छापपाचे. भारतान तयार केल्लें पयलें हलके लढायेचें हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेनेन सोमारा दाखल जालें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी हवाई कर्मचारी मुखेल एअर चीफ मार्शल VR चौधरी हांच्या हजेरेन ही कार्यावळ जोधपुरांत जाली. भारतीय वायुसेनेचे लढायेंतलें पराक्रम वाडोवपा खातीर हें हेलिकॉप्टर तयार केलां अशें राजनाथ सिंह हांणी सांगलां. ही हेलिकॉप्टरां मिसायल्स तशेंच हेर शस्त्रां फायर करपाक सक्षम आसात. मुखेलपणान ही हेलिकॉप्टरां उंचायेचेर आशिल्ल्या वाठारांनी वापरपा खातीर तयार केल्लीं आसात. तशेंच रातच्या वेळार आक्रमण करपाची क्षमता हातूंत आसतली. सरकारी एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीन ती तयार केल्यात. हातूंतले 10 हेलिकॉप्टरां IAF खातीर आनी 5 भारतीय सैन्या खातीर आसतली अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयान दिल्या. इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है. साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है. वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो,
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह LCH हो, ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। आज LCH का इंडक्शन इस बात का प्रतीक है कि देश जितना भरोसा इंडियन एयरफोर्स पर करता है, इंडियन एयरफोर्स भी उतना ही भरोसा स्वदेशी साजो सामान पर करती है। कर्नाटकातले भाजपाचे सरकार कमिशन घेतल्याशिवाय खंयचेच काम करिना। मागीर तो शेतकार आसूं ना जाल्यार ल्हान उद्देजक ना जाल्यार कंत्राटदार, प्रत्येकाकडल्यान 40% कमिशन घेवपाचें सत्र सध्या भाजपाच्या सरकारान चलयला असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी केला। कर्नाटकात भारत जोडो यात्रे दरम्यान आपल्या उलोवपांत तांणी हें विधान केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ह्या कमिशन सत्राविशीं म्हायती आसून लेगीत ते ओगी कित्याक आसात असो प्रश्नय तांणी ह्या वेळार केला। किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाले कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। PFIचेर सरकारान घाल्ली बंदी योग्य आसा। ताचे सगळे कारभार लोकशाय विरोधात आसून ते समाजात तणावाचे वातावरण तयार करता अशें विधान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केलां। महाराष्ट्रात आयोजीत जावपी भौशीक कार्यावळी वेळार PFI तशेंच PFI समर्थन करपी संस्थांचे विघ्न हाडपाक यत्न करचो न्ही हाची जतनाय घेत महाराष्ट्र सरकारान अशा कार्यावळी वेळार खर पुलीस बंदोबस्त ह्या वाठारांत दवरला अशें फडणवीस हांणी सांगलें। राज्यातला गृह विभाग हा मोठ्या प्रमाणात याच्याकडे लक्ष देऊन आहे। विशेषतः दसरा मेळावे असतील, नागपूरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा कार्यक्रम असेल, हे आपले अत्यंत महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कुठेही गडबड होऊ नये। विशेषतः यावेळी PFI समर्थक ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, या ऑर्गनायझेशन्स देखील काही ना काही विघ्न याच्यामध्ये अप्रत्यक्ष रूपानं आणू शकतात अशी ही शक्यता आम्ही ध्यानात ठेवून तयारी करतो आहोत। त्यामुळे मला असं वाटतं की कोणी घाबरून जाण्याचं कारण नाही आहे, पण दक्षता घ्यावी लागेल, कारण हे जे काही अशा प्रकारे गैरकृत्य करणारे, गैरकारभार करणारे आणि विशेषतः आपल्या लोकशाहीच्या विरोधात असलेले असे जे तत्व आहेत, हे तत्व कोणामध्येही घुसून आणि त्या ठिकाणी अराजक तयार करू शकतात आणि म्हणून आयोजकांनी काळजी घेतली पाहिजे आणि गृह विभागही त्याची काळजी घेईल। याचाच अर्थ PFI वर केलेला बॅन करेक्ट आहे। जर नक्षलवादी PFI ला मदत करत असतील तर नक्षलवादी तर कोणाला मदत करणार आहे? त्यांच्या समर्थकांनाच मदत करणार आहे आणि म्हणून नक्षलवाद्यांना मदत करणं किंवा नक्षलवाद्यांसारखं व्यवस्थेच्या विरुद्ध, जनतेच्या विरुद्ध, सामान्य माणसाच्या विरुद्ध कट करणं असे अनेक प्रकार PFIच्या माध्यमातून होत होते आणि म्हणून त्यांच्यावर बॅन केला गेलेला आहे आणि त्यांना जे जे समर्थन देतील त्या प्रत्येकावर कारवाई ही केलीच जाईल। भारत जोडो यात्रा ही काँग्रेस पक्षाची तांचे फुडारी राहुल गांधी हांच्या अध्यक्षतायेखाला सुरू जाल्ली यात्रा। तातूंत हेर पक्षांनी वांटेकार जावपाकूच जाय अशें कांयच कारण आपणाक दिसना अशें विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी केलां। काँग्रेसीन सुरू केल्ली भारत जोडो यात्रा कांय दिसांनीच महाराष्ट्रात पावता। तांच्या ह्या रॅलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस वांटेकार जातले काय कितें असो प्रश्न तांकां पत्रकारांनी केल्लो। ह्या वेळार तांणी संबंदीत जाप दिल्या। काँग्रेस पक्षाचा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालचा आहे आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग आहे, हे होणं योग्य आहे। इतरांनी त्याच्यात सहभागी व्हायचं असं काही कारण मला दिसत नाही किंवा कुणी व्हावं अशी सूचना केली हे मला दिसत नाही। भाजपाच्या सरकारान शेतकारांचे अन्याय वाडत चल्ल्यात असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी जयराम रमेश हांणी केला।
शेतकारांचे तांच्या पिकावळीचेर हमी भाव चड दिवच्या जाग्यार तो सरकारान उणो केला। तशेंच शेतकारांकडल्यान थेट तांची पिकावळ विकत घेवच्या जाग्यार खासगी कंपनी कडल्यान धान्य विकत घेवचे प्रमाण वाडलां। देशांतल्या शेतकारांक अर्थीक न्याय दिवपाक प्रधानमंत्री मोदीचे सरकार अपयशी थारला असो आरोप जयराम रमेश हांणी केला। हम आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को फिर से समर्थन देते हैं। ख़ास तौर से MSP की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए और कई ऐसे मांग थे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये था कि किसानों के लिए जो आर्थिक न्याय की ज़रूरत है उसको देने में मोदी सरकार असफल रही है। सिर्फ निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो पब्लिक इंटरवेंशन है, MSP हो या FCI से खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है ताकि प्राइवेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़े। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। कला अकादमी बांदकामाच्या घोटाळ्याची तपासणी करपा खातीर वेचिल्ली समितीक येवकार दितात। मात जो मेरेन मंत्री गोविंद गावडे सरकारान आसा तो मेरेन ह्या घोटाळ्याची तपासणी सारकी जावची ना। फाटीं जाल्ले तूरदाळ नोकर भरती घोटाळो, कला अकादमी बांदकामाचो घोटाळो हे कांय गाजिल्ले घोटाळे हे आकाश मंत्र्यान केल्ले आसात अशें म्हणीत NCPचो सरचिटणीस दिग्विजय वेलिंगकार हांणी खेळा मंत्री गोविंद गावडेचेर उतरांचे फार पेटयले। तशेंच हाचे फुडें राष्ट्रीय खेळाच्या बाबतींतूय घोटाळे हो अवश्य जातलो। देखून ह्या सगळ्या घोटाळ्या विशीं सरकारान रितसर तपासणी करची अशी मागणी दिग्विजयान केल्या। जायते स्कॅम चालू आसा तर हांव तुमकां एक ब्रिफली सांगूंक सोदतां। आज तुमी पळयलां आसतलें गेले 8 म्हयने गोंयांत सामको गाजता तो म्हटल्यार तूर दाळ घोटाळा आनी कला अकादमीचो स्कॅम। आतां कितलेशेच तेंपार सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो, विरोधकांनी बोवाळ घातलो म्हणून सरकार खंय तरी जागो जाला आनी हल्लीच सरकारान 3 सदस्य कमिटी एक नेमणूक केल्या। आमी ह्या कमिटीचें स्वागत करता राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे। पण आमकां हेतून दुबाव आसा। कितें दुबाव? जेन्ना ही कमिटी काडल्या पळय, हे कमिटीचे लोक सद्या गव्हर्मेंटाच्या वर्किंगांच आसा आनी जो मनीस घोटाळ्यान आसा तोय बीन सरकारान आसा। सो आमकां कितें दिसता, हे एक इन्व्हेस्टिगेशन आसता, फेर इन्व्हेस्टिगेशन आसता। लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाची कामां सरकारान करची न्ही। आनी ताबडतोब हो जो मंत्री आसा जो आज ताका ज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाय ताका आर्ट एंड कल्चरान घातलो, थंय ताणें कला अकादमी स्कॅम केलो। सिव्हिल सप्लायन घातलो 243 मेट्रीक टन तूर दाळीचो स्कॅम केलो। गोवा डेअरीन 6 कोटीचो दुदाचो स्कॅम केलो। नोकर भरती घोटाळा आसा। मागीर तुजो ST ट्रायबल फंडाचो घोटाळा आसा। हे सगळे घोटाळे तेंच्याच मंत्रिमंडळाच्या लोकांक तेंच्यांनीच वयर काडलेले आसा। आमची राष्ट्रवादी तर्फे कितें मागणी आसा, एक फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। ह्या मंत्र्याक ताबडतोब कुशीन दवरून एक तेणेन समिती घालपाची तेजेर आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक एक बेगींतल्या बेगीन निर्णय दिवपाचो। तसोच हो जो आमदार आसा तो आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा, तो ह्यो नॅशनल गेम्स येवपाच्यो आसा तो करपाक सामको आतुरलेलो आसा। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, गव्हर्मेंटान हाका नॅशनल गेम्स करपाक दिवची न्ही, कारण हाका आज खंयच्या डिपार्टमेंटान घातला थंय हाणें घोळ केल्लो आसा। आनी निश्चितूच हांव तुमकां सांगता, जर नॅशनल गेम्स हाणें केल्यो जाल्यार कलमाडींचो 2010 कॉमनवेल्थ घोटाळो केल्लो तेजो रिकॉर्ड निश्चित मोडटलो। सो आमची परत एकदां मागणी आसा, फेर इन्व्हेस्टिगेशन आमकां दिवचें। वास्को विमानतळाचेर ह्यान फुडें रेंट कॅब दवरपाक दिवचे नात अशें आश्वासन दिले उपरांत टॅक्सीकारांनी शांत जाले। काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांनी रेंट कॅब टॅक्सीकारां आड रस्त्यार दिवन सोमारा आंदोलन केलें। उपरांत पुलिशेच्या हस्तक्षेपाक लागून ह्यो विशय सुटावो जालो। रेंट कॅब वाल्यांक ह्यान फुडें हांगसर गाडयो पार्क करपाक दिवचे नात, तशेंच पार्क केल्ल्यांक दंड घालतले अशी शिटकावणी पुलिशेन दिल्या।
कहर जालो आमी टायम एंड अगेन आमी तांकां लेटरां दिली सगळें केलें आयज आमचे सगळे भाव जे आसा पळय ते हांगासर रस्त्यार येयलेले आसा आनी येवचो पडलें आमकां कित्याक आमचें सांगलेलें जर आयकना जाल्यार आमकां आनी कांय उपायच नासलेलो आतां तेजे खातीर आमी RTOक आपयले आमचो PI आसा पळय ह्या एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचो तो आयलो आतां आमकां RTOन आश्वासन दिलेलें आसा की आमी प्रत्येक दिसा हांगासर येवन हांगा विजीट दिवन वयतले जर कितें आसा जाल्यार आमी तांकां काडटले हांगासरले तशेंच आमकां PIन सांगलेलें आसा की आपूण हांगासर स्पेशली पुलीस डिप्लॉय करतलो म्हणजे एक न्हू एक 2-3 तरी पुलीस डिप्लॉय करतलो तशेंच आमी तांकां रिक्वेस्ट केलेली आसा की वयर कावंटरा कडेन एअरपोर्टाचेर ते 11 ते सादारणशे 1 जायसर तरी आमकां 1-2 पुलीस घालचे म्हणून रातचे आनी म्हणजे सामको एकदम थंय जात्रा जाता ती बंद करची तेणी आमकां अशें आश्वासन दिलेलें आसा आमच्या सगळ्या लोकांक आश्वासन दिलेलें आसा आमी इतलेंच मागता की ह्या आश्वासनाची पूर्तता जावची ही तेंच्या कडेन मागता नाजाल्यार आतां आमी हांगासर बेश्टे उबे रावलेले आसा आमकां हेच्या फुडें दुसरें कितें करपाक हांगा भाग पाडूं नाका आमी इतलेंच मागता सरकाराक जेन्ना जेन्ना उलो मारला तेन्ना तेन्ना आमी सपोर्ट केल्लो आसा जेन्ना जेन्ना आख्या गोंयान स्ट्रायक जाला पूण आमी हांगासर गोवोरमेंटाक सपोर्ट केल्लो आसा पूण हांव इतलेंच गोवोरमेंटा कडेन मागता जे आमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो एकदां पुऱ्यो करच्यो जशें आश्वासन आमच्या PIन दिलां RTOन दिलां हें आमी तेजें आतां आयकता आमी गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता तो रोखडोच गौरेश तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांव सांजची तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.